छत्रपती शिवाजी महाराजांन राज्याभिषेक करून 350 वर्सां जाता आणि विश्व हिंदू परिषदेची स्थापना जावन 60 वर्सां जाता। ह्या दुग्ध शर्करा योगाच्या निमित्तान आमी एक 8 दिसांची शिवशौर्य यात्रा काडपाची ठरयल्या, ज्याची सुरवात बेतूल ह्या किल्ल्या वयल्यान हो किल्लो छत्रपती शिवाजी महाराजान बांदपाची आज्ञा दिल्ली। थंयच्यान 1 तारखेक सकाळां सुरवात जातली 10 वरांचेर। गोंयचे मंत्री आसतले सुभाष फळदेसाय। ही यात्रा वेगवेगळ्या ठिकाणांतल्यान वतली। प्रत्येक दिसा एक सभा आसा। त्या दिसा सांजची आसतली कुंकळे, दुसरे दिसा आसतली कुडचड्यार, तिसरे दिसा आसतली वास्को, 4 तारखेक आसतली फोंड्यां, 5 तारखेक आसतली दिवचले, 6 तारखेक आसतली शिवोले, 7 तारखेक आसतली माशेलान आणि समारोपाची भव्य सभा आसतली